कारवार लागसार काळी न्हंयत व्हडे परतून 26 जाण बुडले म्हूण सोमारची खबर। नौदळान सोमारा 17 जाणांक साल्वार केल्ले। सोमारा 8 बॉडी मेळिल्ल्यो। एकलो बेपत्ता म्हूण नौदळ सांगताले। मात मंगळारा आनीक 5 बॉडी मेळ्ळ्यो। थंयचो लोक सांगता ते कोतान आनीक 3 बेपत्ता आसात, म्हणजे 26 बुडिल्लो। हो सोमारचो आंकडो सारको न्ही। लोक सांगता ते कोतान व्हड्यात 35 जाण आशिल्ले। 13 बॉडी मेळ्ळ्यात। 17 जाणांक साल्वार केल्यात। 4 दादले, 3 बायलो आनी एका भुरग्याची बॉडी सोमारा मेळिल्ली। मंगळारा 5 मेळ्ळ्यात, तातूंत 2 दादले, 2 भुरगे आनी 1 बायलेची बॉडी आसा। फोंडेच्या प्रभुनगरांतले गीता तळेकाराची बॉडी मेळ्ळ्या। कारवारचे लोक म्हणटा जात्रेक यो वच करतल्या लोकांक खंय सेफ्टीची वेवस्था आसना। काळी न्हंय आनी दर्याच्या संगमार बोट परतली। आज जात्रेक इतले लोक येता की म्हटल्यार आज हे जात्रा खूब भायर लोक येतात आणि टुरिजम प्लेसेस जाल्ले निमतान लोक खूब येयल्ल्यान हे सेफ्टी खातीर आमकां कोस्टल गार्डाची बंदोबस्त जावंक आशिल्ले। आज अशें जालें की म्हटल्यार बोट बुडले नंतर कोस्टल गार्डाची एंट्री मारले, तेच्यान कितें म्हटल्यार लोक मेले हे आमचें दुख्ख दिसता आसा आनी अशें घडूनच आशिल्लें। आनी हे कितें म्हटल्यार हेजे बॉडी बी आतां सोदता आसात ना हेका टोटल प्रशासन जबाबदार दिसता तुमकां? हय, प्रशासन म्हळ्यार जबाबदार म्हळ्यार आतां एक जात्रा जाला म्हळ्यार आमचे अंडर म्हळ्यार पुलीस डिपार्टमेंट अंडर आनी जिल्हा अंडर राबता। खंयचे जात्रा म्हळ्यार जात्रा ते कितें फेसिलिटीज जाय ते दिवपाक जाय ते कित्याक म्हळ्यार आतां म्हळ्यार आज एक बारीक अशी ते बोट वयता, फिशरीज बोट वयता जाल्यार ते कोस्टल गार्ड चेकिंग बिकिंग करता। आज इतले बोट वयता की म्हळ्यार आज म्हाका ते 3 ते 4 5 हजार लोक गेलात दर्शना खातीर। कुरुमगड कारवार हांगा काल सोमारा जी होडी दुर्घटना जाल्ली हितून भितर काल 8 प्रेतां दर्या मेळिल्ली आनी आज मंगळारा 5 प्रेतां मेळ्ळ्या। हितून भितर 2 भुरगीं, 2 दादले आनी 1 बायल आशिल्ली। एकंदरीत प्रकरण प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाक लागून जाला असो थळाव्या लोकांचा आरोप आसा। तशेंच आनी 3 जाण बेपत्ता आसा अशें इन्फॉर्मेशन आसा आनी तांचो शोध चालू आसा। प्रुडंटा खातीर भवेश बोरकर।